साम्युएल आयलो साऊलाक म्हणलें, आयकात. सोर्वेस्पराचें उतर, आयक. सोर्वेस्पराचें उतर तूं आयक सारकें तो म्हणटा ताचें कारण कितें? सौल सोर्वेस्पराचें उतर आयकुपाचे स्थितीन ना म्हूण. घमंड एक मनशाक सोर्वेस्पराचें उतर आयकोंक दिना. फकत सोर्वेस्पराचेंच न्हू, ते घमंडी आसात पळय ते कोणाचें पासून ते उतर आयकनात. घमंड करून जेता पळय ते आवय बापायचें उतर पासून ते केन्ना आयकना. गोरवान बोल्ले पळय तांकां पळयात, गोरवान बोल्ल्यो पळय त्यो बायलो ते कोणाचें केन्नाच आयकनान. गोरवान बोल्ला पळय त्या घोवांक पळय, बायलेक तेंचें तें पडलेलेंच ना. गोरवान बोल्ला पळय ते मनीस सोबेन पासून पळयत जाल्यार पास्टराचे पासून तांकां ते आदर करिनात. गोरवान बोल्लो पळय खंयचो चालतो मनीस ते संपर्क आसा त्या मनशांक तांकां तो रेस्पेद मान दिनात. साऊल पासून तसले पावंडेर पावलो, गोरवान बोल्लो आनी शेवटाक सोर्वेस्पराची पर्वा करना पळय तसले परिस्थितीन पडलो तरी आसतना सोर्वेस्पोर साऊलूक एक जबाबदारी दिता, सौल आयक. जे पर्यंत ते अमालिकार जिवीत आसत ते मेरेन म्हजी पोरजां इस्रायल लोकांक शांती आसची ना. ह्या पासत तूं वच, अमालिकार सगळे आसा पळय ते तांकां तूं नाश कर. सोर्वेस्पराची आशा कितें तुमी जाणाव? सोर्वेस्पराचे ती शांतेन जियोंक जाय. भावानो आनी भयणानो, आमचे वरवीं सोर्वेस्पराची येवजण कितें जाणा? आमी शांतेन जिवची म्हूण. आमचे व्यक्तिगत रुपान आमच्या सोरभोंवतणी आसा तांच्या बरोबर शांतीन जियोंक जाय. सोबेंत दुसऱ्या भावार्थ्या सांगाता एकवटान जियोंक जाय. सोबेचे सेवक दुसऱ्या सेवका सांगाता एकवटान जियोंक जाय. फामिलीन रावता पळय ते लोक एकामेका सांगातान एकवटान जियोंक जाय. सोयऱ्यादाऱ्या मदें एकवट, घरच्या सांगाता एकवट, ओत्मीक लोकांचे बरोबर एकवट. सोबेंत सेवा कोत्ताना आनी सगळे सांगाता सोर्वेस्पोर एकवट मागता. पूण दुखीची खबर कितें तें तुमी जाणो काय? आयज खंयसरूय तूं पळय एकवटाचें उणेपण आसा. गोबायला मदें एकवट ना. एकामेकाशी उलयनात पळय तसली परिस्थिती आमचे मदें कोण आसा काय? लग्न तांचें जालां पूण आयज पर्यंत उतरां तांची एक नान, तांची मनांत एक नान, एकवट ना पळय तांच्या घरान. आयज कोणी बायल अशी आसा जाल्यार आयक, हे उतरा वरवीं तुजें जिवीत तूं सारकें कर म्हणून देवाच्या नांवान हांव विनंती कोत्ता. सोर्वेस्पोर साऊलूक म्हणटा, एकवट काबार कोत्ता पळय तसले अमालिकाराक तूं काबार करून उडय. आयज तुमच्या जिवितांत शांती आसा वो ना तें तूं बरे भाशेन जाणाय. घोवाचेर दुबावताय, बायलेचेर दुबावताय आनी हें तुजे जिवितांत आयज तुजी शांती बिगडटा. घरान आसा पळय ते झगडीं झुजां पासत आनी पेरंट्साचे झगडीं पासत आयज घरान आनी ती तुमच्या मदें पडटा म्हणून तुमच्या घरान आयज शांती ना. वो जावं तुजे अपवित्र आनी नाका जाल्ले रिश्ते पासत, वो तुजे पातकाचे पे कर्तुत्या पासून तुजे घोव आनी बायले मदीं शांती ना. सोर्वेस्पोर हांगा कितें म्हणटा, जे तुका शांती दिनात पळय ते तेका थिंगासोर काबार करून उडय.
जरी तो सोबेन एकवट ना जाल्यार तो एकवट काबार कोत्ता पळय ताका तूं काबार कोर. सोरेस्पोराच्या आजीरपणान ताका खुडसार किळाय. त्या दिसा साम्युएल सौलाक आपयता आनी म्हणटा ते अमालेकाराक काबार कोर. कित्याक ते अमालेकार ते गोरिला भाशेन कितें म्हणल्यार ते चोर कशे वाटेर रावन लुट्टा पळय तसले लोक. इस्रायली पोट जा पळय तेन्ना वाटेक येता आसतना देरेपे तूं ते फाटल्यानसान आक्रमण कोत्ता. बायलांक, भुरग्यांक आनी भांगार मोलादीक वस्तू ते लुटून वताले. त्या पासत इस्रायली जेन्ना पोट जा पळय ते प्रवास करताना तांचे मदें शांती नासली. कित्याक शांती आसली जाल्यार अमालेकार देरेपेंतूच येवन आक्रमण करताले. त्या पासत सर्वेस्पोर साम्युएलाक येवन ताका म्हणटा तांकां काबार कोर. जांच्या वरवीं तुका शांती ना तांकां पयस कोर. भावा भयणीनो आयकात. जायते फावटी घोव बायलां मदें पळय शांती ना पळय ताचें कारण तुमी जाणा तिसरो मनीस. तांचे मदें तिसरो मनीस येता. जेन्नासान तो आयला जेन्ना मेरेन पळय ते वळखना पळय ते वस्तुरीची तिंका वळख जाल्या. त्या सोयरेदाराची वळख जाल्या उपरांत त्या शिरविसेचेर ते दादलो वो बायलेची त्या मनशान वळख जाल्याक सान तुमचे फामिलीन तिंका तूं मेम जाता जाल्यार त्या फामिलीक भायर काड. वो त्या मनशाक भायर काड. बरो शिंगताय बरें तुका मार्क्सूय मेवता पूण ती चेड्याची वळख जाली पूण ती चेडवाची वळख जाली. आतां शिकोन तुका सारकें उणें जालें. वेळ तूं विबाडटाय, पवित्रपण तुजें तूं विबाडटाय, तोन्नाटेपण विबाडटाय, आपल्याची गोवाय तूं थिंगा विबाडटाय, तुजी ओत्मीक जिवीत तूं विबाडटाय. तुवें कितें करूं तें तूं जाणाय. त्या मनशाक थिंगांतल्यान भायर काड. त्या चेडवाक पयस कोर. तुका तुजे कुडीक तुका तुजे जिविताक पिडार कोत्ता पळय ते वस्तू पयस करच्यो. हें सर्वेस्पोर आवंडेता. साम्युएला वरवीं सावलाक कितें म्हणलें थिंगासर तूं वच आनी त्या अमालेकाराक काबार कोर. अशें म्हणटोच सावलान कितें म्हणचें बरें आसा हांव वचून काबार कोत्ता. अशें म्हणून साऊल भायर सरलो. सौल झुजोंक थिंगासर आतां भायर सरलो. कोणाचे विरुद्ध? अमालेकाच्या विरुद्ध. तो झगडलो आनी त्या झुजान सगल्यांक ताणें मारले. बरो खोशी आसा. सगल्यांक काबार करून जोयतीचो बावटो थिंगासर तो लायता. परतो तातो हांव जोयतीवन जालो. अमालेकारांक हांवें काबार केले. ह्या भाशेन तो म्हणटा. बारकान आयकात. जेन्ना तो गेलो अमालेकारांक काबार केले आनी परतून आयलो. जेन्ना साम्युएलाक कोमोन आयलें तो सावलूक मेळोंक गेलो. आतां कितें जाता तें पळोवया. पयलो साम्युएल 15 आनीक वोड 7. तेन्ना सावलून इजिप्टाचे उदेंतीक तावन हविलाचे शूरपुरण आसा पळय तितलें अमालेकारांक मारले. तांचे आगाग राजाक जिवो सांपडायलो आनी ताचे सगले पोरजेक तोरसादीन काबार केले. पूण आगागाचें जिवीत ताणें सांबाळलें आनी तशेंच तांचे बऱ्यांतले बरे बोकड्यो, बोकडे, मेंढरे आनी गायो आनी तशेंच परीन जें कितें बरें आसलें तें ताणें सांबाळलें. जें कितें किंमत नासलें तें ताणें सगळें सत्यानाश केलें. सावलान कितें केलें तुमी जाणा? अमालेका बरोबर झूज करून सगळ्यांक काबार करून थोडे गाय बोयल्यांक, बोकडे बोकड्यांक आनी कोण बरी आसली पळय तांकां सांबाळटा. तितलेंच न्हय राज तर ते ताब्यान घेवंक जाय जाल्यार राजाक ताणें ताब्यान घेवंक जावो. जरी तो राजा थिंगा मरो जाल्यार राज काबार जालें. पूण साऊल थिंगा वचून कितें कोत्ता? अमालेकाचो पळय तो राजा आगागाक मारी नासतना हाडटा. सर्वेस्पोर एक सांगता, साऊल दुसरेंच कोत्ता. सावलून कितें केलें? सावलून सगल्यांक काबार कोरचे बोलदेक सगल्यांक तो मारिना. थोडी बोकड्यांक आनी थोडी जानवरांक तो बरो दवरता. अमालेकारांच्या राजाकूय तो जिवो दवरता. सर्वेस्पोर साम्युएलाक अशें म्हणटा. साम्युएल, साम्युएल. वय बापा. तुवें पळयलां सावलून कितें केलां तें? कितें केलें? म्हजी आज्ञा ताणें पाळ दिवंक ना. हांवें जें सांगलां ताणें तें करूंक ना. वच आनी अमालेकारांक काबार कोर. म्हजे लोक तर शांतीन जिवंक जाय जाल्यार हे शांती बिगडटात पळय हे पोरजे काबार कोर अशें हांवें ताका सांगलेलें. तातूंतल्यान थोड्यांक ताणें अजुनूय जिवीत दवरले. वच आनी ताचे लागीं उलय. साम्युएल थिंगा रोखडोच गेलो. 14 आयक. 10 वोड हांव वाचता. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर साम्युएला लागीं आयलें. सावलू राजाक केलो म्हणून हांव पश्चाताप करता. कित्याक ताणें म्हाका म्हजो पाटलाव ताणें सोडलो आनी म्हजी आज्ञा ताणें सांबाळूंक ना. तेन्ना साम्युएल सारको रागान बोल्लो आनी आख्खी रात सर्वेस्पराची तो प्रार्थना करूंक लागलो. जेन्ना साम्युएल थिंगासर सावलूक भेटपाक तो सकाळीं उठलो
तेन्ना शामुएलाक ताणें अशें म्हटलें, तेन्ना ताका अशें सांगलें, साऊल कार्मेल नगरांत गेला आनी आपणाचो एक पुतलो थिंगा उबो केला. तेन्ना शामुएल सावलेशीं गेलो आनी ताणें ताका अशें म्हटलें, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजे सदांकाळ आसूं. हांवें सर्वेस्पराची आज्ञा पुरी केल्या. शामुएल सारको रागा बोरीत थिंगासर येयलो, कित्याक सावलून सर्वेस्पराची आज्ञा पाळूंक ना. सर्वेस्परान सांगलेलें एक, सावलून केलेंच दुसरें. थिंगा वच आनी सगळें काबार कोर, पूण त्या राजाच्या राजाक आगागाक मारूंक ना. आगागाक मारूंक ना, ताका जिवीत दवरल्या उपरांत तेजे उपरांत कितें घडलें तुमी जाणाव? कोणें सांगूंक जाता? एस्तर, मोर्देकाय, येहुदी, ते सगळे त्या देशांत शांतीन पळय जियेताले तेन्ना एक खोटो मनीस हामान हे सगळे जुदाच्या लोकांक काबार करचे म्हूण एक आज्ञा थिंगासर तो करता. तुमकां कोणाक उगडास आसा? उगडास आसा काय? हामान कोणाचो पूत तुमी जाणा? आगागी. हामान कितें? आगागीचो. हामान, तो हामान कोणाचो पूत तुमी जाणा? हे नॉश्टे अमालिकाचो पूत, त्या राजाचे पिडगेंतलो. जे कोणाक काबार करूंक जाय ताका काबार करूंक ना म्हूण एक दुस्मन हामान थिंगा जालो. आख्खे संवसाराचेर ताणें असलें एक काम केलें. ह्या संवसारान येता पळय तो सोडवंडराक काबार करपाक ताणें असलो एक येवजण केली. कोणाक केन्ना काबार करचें, पयस करचें, त्या वेळाचेर तांकां पयस करूंक ना म्हूण ताच्या उपरांत फामिलीक काबार करूंक जाता, सोबेक काबार करूंक जाता आनी तुजें जिवीत इफेर्नाचे वाटेन व्हरोंक जाता. शाऊल काबार कोर अशें सांगोनय ताणें ताका काबार करूंक ना. मेंढऱ्यांक, बोयल्यांक, गोरवांक थिंगा जिवीं दवरलीं. पूण तो चिंता हो विशय भायर येवचो ना. कोणूच पळयचो ना न्हू, हांवें मारून दिला म्हणून ते सगळे समजतले. अशें चिंतून कांय जावंक ना त्या भाशेन शामुएल येताच शामुएलाक तो पळोवन म्हणटा, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुजेर आसूं. आशिर्वादाचें बेसांव ल्हान व्हडल्यांक दिता वो वडील ल्हाना तांकां दिता? तुमी सांगात. सांगात. साऊल शामुएलाक आतां आशिर्वादीत करता, ताचें कारण कितें? मिजास. शामुएल साऊलाक आशिर्वाद करीत जाल्यार तें सारकें. सोबेचे वडिलांक तूं सारकें करीत जाल्यार तुजेर आशिर्वाद आसता. सोबेचे जे फुडारी आसा पळय तांकां तूं बरो वावर करीत जाल्यार तुमकां सगल्यांचेर आशिर्वाद आसतलो. तुमी ती सभा पयलीं बांदता आसतना थिंगासर ते वडील आसतले. तुमी ती सभा बांदपाक तुमची सुवात दिला आसतली, थिंगासर बांदच्याक आनी थिंगा आदार दिला आसतले. पूण त्याच पासत तुमी त्या सभेच्या पास्टरा कडेन नाका जालें उलयत जाल्यार हें सारकें न्हय. त्या पासत सभेचे पास्टराक तुमी मान दियात. पास्टराक थिंगासर रेस्पेद दियात. तुमच्या पास्टराक रेस्पेद मान दियात. पास्टराचे विरुद्ध नाका जालें उलोवप, पास्टराचे विरुद्ध थिंगासर येवजोना करीत, पास्टराचे फामिलीचे विशयांत वायट थिंगा सांगप, त्या पास्टराचे ताचे नेसणपणाक ताची फकाणां करप, हें आमच्या जिविताक कधीच बेसांवचें आसचें ना. पावलू गलेस्करांक बरयले चिटीन ताजे 4 आवेसण अशें म्हणटा, जेन्ना हांव म्हजे कुडींत एकदम ओस्कोत आसलो तेन्ना म्हाका जेजू क्रिस्ता भाशेन तुवें पळयलो, म्हाका स्वर्गदूता भाशेन तुमी म्हाका पळयलो आनी म्हजे दोळे सारके ओस्कोत जाले. त्या पासत तुमचे दोळे काडून तुमी म्हाका दिवपाचो असो तुमी मोग केलो. गलेस्करांची सभा पावलूचो कसो ताणें मोग केलो, क्रिस्ताक केला पळय तसो ताणें मोग केलो. आतां आमी तें वाचुया. गलेस्करांचें पुस्तक आवेसपोड 4 वोड 13 हांव वाचता. आनी तुमी जाणा की हांव पयले सातेर म्हजे कुडीचे ते ओस्कोतकायक लागोन तुमकां बरो संदेश दिलो आनी तुवें म्हाजी कुडीची ओस्कोतकाय पळय तुमच्या लागोन हिंगा आसलो. ती ओस्कोत तुमी म्हणोंक ना, तुमी थिंगासर कसली शीण करूंक ना, पूण सर्वेस्पराचो दूत म्हूण सारकेंच क्रिस्ता भाशेन म्हाका मानून घेतलो. जाल्यार ती तुजी खुशालकाय खंय गेल्या? हांव तुमची गोवाय दिता, जरी तर तुमकां कोणें घडलेलें जाल्यार तुमी तुमचे दोळे पासून म्हाका काडून दिवपाची. गलेस्करांचे लोक पावलूचो कसो मोग करता, क्रिस्ताचो मोग केला त्या भाशेन. सर्गींचो दूत कसो ताका मानून घेता. सोबानो सेवकांचो मोग करात. ते सेवक एक मनीस, तांचें एक मन आसा. कसलें तुमी वायट तांचें म्हणत जाल्यार तांच्या मनान तांकां तें दूख जाता. जायते जाणांची अशी संवय आसा, सेवकाक तुवें कितें म्हणोंक जाता ताणें तशेंच आयकोंक जाय. कितेंय तांकां म्हूण, कशेंय तांकां वावर कर, कितेंय म्हूण तें तशेंच थिंगा पडोन आसोंक जाय. सोबेच्या वडिलांनो,
तुमच्या सोबेच्या पास्टरांक कांय मानी नाकात, ल्हान नोदरेन पळय नाकात, मान दियात. सर्वेस्पराचे कुरपे पासत आयज जायते लाखांचे थिंगासोर आयज मेंबर, हांव तांचो आयज पास्टर जावन आसा. पूण एक विशय तुमी जाणो काय, जे दिसा हांव कॅल्वरी टेम्पलाची सुरवात केल्या त्या मेरेनतल्यान कोण 5 लोक वो कोण 10 लोक म्हजे विरुद्ध एक पोंगोड जाला आनी म्हजो विशय म्हजे विरुद्ध उलयता पळय ती घोडणी इतली वर्सां जालीं, इतले व्हडते सोबेंत एक पावट पासून ती सोमदी जावंक ना. सर्वेस्पराक मोहिमा आसूं दी. देवाचें उतर तुमकां शिकयता, देवाचें उतर तुमकां वाडयता, ताजे विरुद्ध उलोवन तुमकां कितें फायदो जातलो? आयज म्हजी उतरां आयकोता ती भावा भयणांनो, आयज तुमी तो शांतीन जिवंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराची खोशी तुमी जाणा जावंक जाय. साऊल प्रवादी सामुएलाक म्हणून सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर आसूं हें म्हणपी तूं कोण? तुका राजा कसो अभिशेक केला पळय तो सामुएलूच. सामुएलान येवन म्हणलें, तुवें हें कितें केलें? कितें केलाय? तुवें सांगलां ते भशेन अमेरिकाच्या आड हांवें झूज केला. तुवें आज्ञा दिल्या पळय त्या भशेन सगळ्यांक काबार केला. जैतीचो बावटो थिंगासर हांवें घातला. सगळें केला. हांवें सर्वेस्पराची आज्ञा हांवें सगळी पाळल्या. आयज कोण आसा काय? फकत वयल्यान भक्त कशे ते फकत भायल्यान जैतिवंत ते दिसतात, फकत भायल्यान ते एक भक्त कशे दिसतात, फकत भायल्यान सगळें पुरें केलां म्हणटा तशें आसात काय? जाल्यार पळय साऊल पासून तशें थिंगासर अशें म्हणटा. आनी वयल्यान सर्वेस्परान सांगलां त्या भशेन केलां म्हणून तो म्हणटा. आनी त्याच भशेन लोकांकय तो भरोसो दिता. आनी सामुएल थिंगासर येता. जेन्ना सामुएल थिंगा येता, साऊल ताका म्हणटा, ज्या भशेन सर्वेस्परान सांगलां तशें हांवें केलां. सगल्या अमालिकारांक हांवें सगल्यांक काबार केला. अशें म्हणटाना देरेपेंतूच ते लिपोवन दवरलेले सगळे बैल सारके बोब मारूंक लागले. कितें केलें? सगळे बैल व्हड तर आवाज करूंक लागले. तेन्ना सामुएलान म्हणलें, ते बैलांचो आवाज कितें? तो विचारता, त्या बैलांचो आवाज कितें? साऊलान चिंतलें, हांवें तें लिपयलां, सगळेंच लिपयलां, कोणाक खबर ना, भायर दिश्टी पडचें ना म्हणून ताणें ते सगळे बैलांक लिपयले. पूण सामुएल येतच कितें घडलें तिंगा खबर ना. ते सगळे बैल तेन्नाच त्या वेळार व्हडत्यान आवाज करूंक लागले. तेन्ना सामुएल विचारता, तो आवाज कसलो? तेन्ना साऊल म्हणटा, वय हांवें म्हजे सैनिकान सर्वेस्पराक योद्न भेटोवच्या खातीर घेवन आयला. सारको स्पाड. सर्वेस्पराक योद्न भेटोवच्याक जें योग ना तें घेवन येता, जें अपवित्र आसा पळय तें घेवन येताय. सगल्यांक मारून उडय म्हटलां आनी सगल्यांक मारून उडोवंक नाय. थोड्या बैल्यांक आनी थोड्या मनजातीक तूं घेवन येताय. आयज म्हजें उतर आयकोता ती भावा भयणां, तुमी मातशें आयकात. कोलेस्काराचे पुस्तकान आवयसवड 3, 5वी वोड आमी खरेपणी वाचूंक जाय. कित्याक ते आमची सोयंब आसा पळय तें ह्या संवसारी आसात पळय ते सगळे काबार करात. म्हटल्यार पोजोडपण, मेळ्यापण, कामचारपण, खोट्यो वंदन्यो, ज्यो मुर्ती पुजा करता ते भाशेन कितें करूंक जाय? आमी मारूंक जाय. मारूंक जाय. कितें मारूंक जाय? तुमचे सैमान आसात पळय ते संवसारी आंवडे, पोजोडपण, काबार करात. कांय सोयरीगत आनीक पोजोडपण तेजे अंतर जाणान नाका जाली. सोयरीगत म्हणल्यार काजार जायनासतना तूं सोयरीक दवरताय खंयचे दादल्या कोडे, खंयचे त्या बायले कोडे, कोणायशी तूं कुडीचो संबंद घडटाय, ती नाका जालेली सोयरीगत. आनी व्यभिचार म्हणल्यार तूं काजार जालाय आनी वो बायलेक तूं फटयताय, दुसऱ्या कोडे कुडीचो संबंद तूं दवरताय, ताका म्हणटात व्यभिचार. कामचारपण म्हटल्यार तुजे कुडीच्यो त्यो वंदण्यो आसात पळय त्यो पुऱ्यो करचे खातीर तूं सोमदी सोदताय पळय तसलें एक दुयेंस. हांकां सगल्यांक मारून उडय. सर्वेस्पर म्हणटा, नाका जाल्यो सोयरीक्यो काबार कर. बाबा भयणांनी आमचे मदें कोण आसा काय हांगासर? शिकोण करचे वेळार, कॉलेजीक वयचे वेळार, चर्चीन गायनां कोत्ता आसतना मुजग तूं वाजयताय, सेवेन तूं भागीदार आसाय, सर्वेस्पराचे वावरान तूं लागलेलो आसाय, मोग म्हणटाय आनी इश्टागत अशें म्हणटाय. कॉलेजीक तूं वचनाय, पार्कान तूं भोंवताय, खंय कामाक वयचे बोलदेक तूं पातकी कामां कोत्ताय. लग्न जावचे पयले तुजी कुडीक तूं अपवित्र कोत्ताय. कोण आसा काय?
जाल्यार तूं सावधान. असले लोक सर्वेसर म्हणटा असले सवयेक तुवें काबार करचें. हांव तुमकां विचारता, आयज तरणाट्यान कितले जाणांक म्हणूंक वता हांव म्हज्या भितर खंयचेच वस्तुरे कोणें नाका जाली सोयरीगत करूंक ना. खंयच्याच दादल्यान म्हाका हात लावंक ना. कितल्या चेडवांनी अशें म्हणूंक जाता. स्वर्गदूत मारयेशी येवन म्हणटा सर्वेस्पराचो कृपा तुजेर आसा. सर्वेस्पर तुज्या वरवीं ह्या संवसाराचो तारुणदार तुज्या वरवीं जल्माचो आसा. तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. अशें म्हणटोच मारयेन तिंगा कितें म्हणलें तुमी जाणा. हाय, खंयच्याच दादल्यान म्हाका हात लावंक ना. कितलें बरी खबर न्हय. खंयच्याच दादल्यान म्हाका हात लावंक ना. लग्न जावंक ना. हांव चेडूं आजुनूय हांव कुंवार आसा. खंयच्याच चेड्यान म्हजे कुडीक आयज पर्यंत हात लावंक ना. ह्या पासो जेजू क्रिस्ताक आमच्या ह्या संवसाराक एक गिफ्ट कसो ताणें दिला. आयज आंकवारी चेडवांची गरज ह्या संवसारान जेजू क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दाखोवंक. जुजे विशीं तुमी जाणा तो कितें आसा तो एक प्रमाणीक. आनी कितलो प्रमाणीक तें तुमी जाणा. मारयेशी ताची सोयरीगत जाता. त्या उपरांत मारयेक तो आपल्याची बायल म्हणून मानून घेता. आतां मारी ताची बायल जाल्या आनी आतां तेज्या घरांतूच आसा आनी ती गर्भेस्त आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्ताचो जल्म जाय पर्यंत जुजेन मारयेक हातूच लावंक ना. कितें म्हणटात. प्रमाणीकपण. प्रमाणीक तो. लग्न जाला ती ताची बायल ताजेच बरोबर रावता. पूण तरी आसतना पळयात कितलो ताजेर कंट्रोल आसा. कितलो कंट्रोल आसा. पळयात ताजे थिंगा ताब्यांत आसा तो. एका दिसा एक चेडो येयलो. म्हजें काजार आसा म्हणून अशें म्हाका सांगलें आनी कार्ड दिलें आनी तो मागीर उपरांत गेलो. एकदम खुशालकाची खबर म्हणून हांवें आयकलें आनी ताजे काजरा पासत हांवें मागणें केलें आनी ताका धाडलो. काजार जावन 7 म्हयने जाले आनी तो म्हाजे लागीं मिठाई घेवन येता. कितें पुता तूं आतां मिठाई घेवन जाल्यार कितें जालें काय. ना चेडो जाला म्हाका सजमोंक ना. तुमकां कितें सजमोलें. आतां कितें म्हणया हांगासर. लग्न जावचे आदींच आजून थिंगासर एंगेजमेंट जावंक ना. एंगेजमेंट जाता थिंगाच आसा. आयज कितलेच चेडे आनी चेडवां ती आपल्याची कूड आपल्याची ती सोगले आसा ती चाल सारकीच इबाडटात. असली ना काय हांगासर. लग्न जावचे आदीं आपले कुडीकूच सारके अशुध्द करतात. हे सगळे मारून उडयात. तुमचे नाका जाल्ल्यो सोयरीगती बऱ्यो ना पळय त्यो सोयरीगती. आतां मोबायल फोन येयल्यात आनी त्या मोबायल फोनांत तूं कितें येवजण कोत्ताय तूं कितें चिंतताय तातूंत कितें पळोवच्याक. बुरशीं पिक्चरां थिंगासर तें सगळीं तूं पळयताय. आयज कितलोच लोक ते मोबायल फोना वरवीं आपल्याचे दोळे आयज अपवित्र कोत्ता. कितलेच लोक आयज मोबायल तो घेवन आपल्याचे सगळे चिंतना ती पिड्यार कोत्तात. जें तें पळयतात तेंच तें तांकां करपाक तांचे भितर एक आशा जाल्या. आयज तरी जायतीं आसात. म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणानो. हांव तुमकां विचारता तुमचे दोळे बरे आसात काय. तुमच्या कुडी पासत तुमचे दोळे तो एक लांब जावन आसा. त्या पासत तुजे दोळे सारके तर उजवाडीत आसत. कुडूय सारकी उजवाडान आसतली. पवित्र पुस्तक म्हणटा. कितल्या लोकांनी हें स्वतान अशें म्हणूंक जाता. म्हजे दोळ्यांची हांव सारकी सुरक्षा कोत्ता. सेवेन ते भाग घेतात. सर्वेस्पराचे सेवेन थिंग भाग घेतात. तारोवण जाल्या पळय उदकाचो स्नान घेतला तो. तुमकां हांव विचारता तुमच्या दोळ्यांक तुमी कितले म्हणल्यार तुमी सुरक्षा दवरलेली आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा नाका जाल्ले सोयरीकी सारकें ना पळय तें कामचारपण मारून उडयात. आयच्या दिसा चेडो जावं वो चेडूं वडील जावं वो ल्हान जावं कोणीय ती जावं व्यभिचाराचें जिवीत व्यभिचाराचें चिंतप व्यभिचाराची असली चाल तातूंतच बोल्ल्या. हें सारकें न्हय. जे पर्यंत तुजे भितर मेळेपण आसतलें जे पर्यंत तुजे भितर कामचारपण आसतलें ज्या पर्यंत तूं नाका जाल्ले सोयरीगतीन आसतलोय तुका पवित्रतायेन आनी शांतेन जियोंक जावचें ना. सर्वेस्पराची भुरगीं कशें तुमी जावचीं ना आनी देवाची गोवाय जावची ना. तुमच्या सेवेंत तुमची उदरगत जावची ना. तुमचे फामिलींत शांती तुमकां मेळची ना. त्या पासो सर्वेस्पर म्हणटा ह्या संवसारान तुजे कुडीक पळय जें कितें अशुध्द कोत्ता व्यभिचार पोजोडपण कामचारपण पयशांच्या फाटल्यान धांवप आनीक मुर्ती पुजा मारून उडय. त्या दिसा आमालिका कडेन वचोन सगल्यांक काबार करून अशें म्हणलें. सावळून कितें केलें तुमी जाणा. सगल्यांक मारूंक ना. सगल्यांक थिंगा काबार करूंक ना. मोनजातीक जिवीं दवरलीं. राजाक थिंगासर जिवीं दवरलीं. ताचें फळ सर्वेस्परान सावलूक पळोवन एक निर्णय घेतलो. कितें तुमी जाणा तो. हांवें सावलूक ताका हांवें राजा करून हांव दुखी जाता. आतां हांव निराश जाला. आतां साऊल त्या राजाच्या रुपांत रावची परवानगी ना.
सावलूक त्या सिंहासनाचेर रावपाची परवानगी ना. सोत्राय दवर भावा, सोत्राय दवर भयणी. सरस्परान तुजेर ओतयला पळय ती काकळूत, तो अनुग्रह, ते तरुणीचें जिवीत, बोगसोणें, ताची बेपरवा करी नाकाय. तुका जाय ते भाशेन तूं जियेतलो अशें म्हणटाय. पूण घोडेक जायत तुका हें दिलां पळय तें भाग. तारुणीचेर तुका पळय आनंद दिला तो. आनी तूं सारकी बेपरवा करून हे भाशेन जियेताय. आनी सरस्वर म्हणटा पुरो. तूं ह्या भाशेन तूं जियेताय पळय, तुजें हें चिंतप आयज तुजें तो जावन आसा निमाणो ह्या संवसारांत. त्या दिसा सर्वेस्परान सावलूक पळोवन ताका दूख जाली. जरी तर सर्वेस्पर तुका पळोवनूय तोय दूख कोत्ता. जें सगळें मारूंक सांगलां पळय तें मारिना. तें जिवीत दवरलें. कितें जालें थिंगासोर सॉल आपलें सगळें शेणयता. त्याच भाशेन सर्वेस्वर आमकांय अशें सांगता. आमच्या ह्या कुडींत आसा पळय ते नाका जाल्ल्यो वंदुण्यो काबार करच्यो. व्यभिचार मारून उडयचो. कामचारपणाच्यो वंदुण्यो सगळ्यो मारून उडयात. पयशांची आशा मारून उडयात. अशुध्द आसा पळय ते मारून उडयात. जरी तूं मारून उडयनाय, जे कोणाक तूं आयज जिवंक दिताय, जे पातकांच्या कोन्यांक तुजे भितर तूं जिवंक दिताय, तींच तुका मारून उडयतलीं. तुका इफेन्नान ओडून वतले. सर्वेस्पर सारको उलयला म्हूण कितले जाण हांगासर. सर्वेस्परा, हें पातक म्हाका म्हजो नाश करचे पयले. ह्या पातकाक लागून म्हजी सगळी फामील नाश जावचे पयले. आनी म्हजी सगळी ती आसा सोबा आनी म्हजी गोबाय पिड्यार जावचे पयलीं. पिड्यार जावचे पयलीं हांव म्हजें जिवीत हांगासर सारकें करतलो. सगळें जी मागणें करपाचें आसा तें आतां ह्या वेळाचेर आमी सगळीं मान बागोवया. वर्त्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, आमी शांतेन जेवच्या खातीर तूं स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलोय. तुज्या भितर आनी आमच्या मदें ही सगळी पातकाची दिवार ती मोडूंक बापाचो आमचो एकवट केलोय. आमची सगळीं पातकां आसा पळय ती तुवें आमकां बक्षिल्लीं. तुज्या सांगात एकवट जालो. आमी तें बोगसोणें मागत्या उपरांत आमचे वांगडा आसा पळय तांचे बरोबर एकवटान आमी जिवंक सोदतात. हाय, आयज जायत्या जाणांच्या जिवितांत शांती म्हणटा ती ना. घोव बायलांच्या जिवितांत शांती म्हणटा ती ना. आवय बापायचें मोदें आनी भुरग्यांचें तसले फामिलीन आयज शांती ना. सोबेन मेंबर आसा पळय तांचे भितर शांती ना. सोबेन जी सगळी सेवेंक आसा पळय तांचे मदें भितर शांती ना. हाय, सासूमाय आनी दुवे भितर शांती ना. सासूपाय आनी जावये भितर शांती ना. जावया मदें भितर आयज शांती ना. भाव आनी भयणी भितर तांचे मदें शांती ना. हें भिरांकूळ. असलें सिट्युएशन आसा जाल्यार तूं सर्वेस्पर आयज तूं तांकां दर्शन दी. तांची काळजां तूं बदलून शांती तूं दी. सोबेचे सगळे पास्टर आसात पळय ते सोबा तांचो मोग करूं, मान दिवं. त्याच भाशेन पास्टर सोबेचो पासून मोग करूं, पवित्र उतरां वरवीं तांकां शिकोवन दिवं. हें बेसांव दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.